सोहम नायकाची आमी एक एंटिसिपेटरी बेल फायल केल्ली थोडे दीस पयलीं. ती तातूंत इंट्रीम प्रोटेक्शन आमकां ग्रांट जाल्लें टील डिस्पोजल ऑफ द केस. ती आज सीए आयली आमकां की पुलिसांनी सरळ येवन कोर्टाक सांगलें की आमकां ताची कस्टडी नाका. सो कस्टडी नाका म्हणून आमच्या एंटिसिपेटरी बेलाचो पर्पज सर्व जालो की आमकां अरेस्ट जावची ना. सो आमी ती बेल विथड्रॉ केली. एडिशनल एक खबर सांगपा म्हणल्यार तातूंत जे विक्टीम चली आसा जाणी कंप्लेन केल्ली तें इंटरव्हेन्शन घेवन आयिल्लें. ताणें सरळ सांगलें की आपल्याक कांय कंप्लेन ना, आपल्याक कांय एलिगेशन्स नाशिल्लीं. आय वॉज प्रेशरायज टू फायल अ कंप्लेन. आनी आपणें फॅक्च्युअल कितें सिच्युएशन आसा तें कोर्टा मुखार आपलो जो मॅजिस्ट्रेटा मुखार स्टेटमेंट जाला तातूंत आपणें एक्च्युअल सिच्युएशन कितें आसा तें सांगलां. सो म्हजी एक एडवोकेट ह्या नात्यान एक हांव बेश्टो एक पॉयंट रेज करपाक सोदतालो की 5 ऑफेन्सीस सोमाचेर इन ऑल रेजिस्टर जाले. जातूंतलो फर्स्टच विक्टीम जो आमच्या कोर्टा मुखार आयला ताणें सरळ सांगलां की आपल्याक ताजे अगेन्स्ट कांयच कंप्लेनच ना. आनी हो स्टेटमेंट जाला एक्रॉस द बार. सो ताणें सांगलां की आपल्याक कांय कंप्लेनच ना. सो हांव इतलेंच म्हणटा की प्रेशरायज करून कोणाकय एक 20 वर्सांचो तोय बी भुरगो आसा. सो प्रेशरायज करून कोणाचेरय बी ऑफेन्सीस घालप आनी ताका टार्गेट करप हेंय बी कंप्लिटली तितलेंच रॉंग. जितलें कोणाचेर ऑफेन्स करप हेंय जितलें रॉंग आसतलें तितलेंच कोणाकय टार्गेट करून ताचेर ऑफेन्स घालपूय हें तितलेंच रॉंग. सो ह्याय बाबतींत इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीसांनी इन्व्हेस्टिगेट करचें आनी सारकें कितें म्हणटा तें तथ्य लोकां मुखार हाडचें इतलेंच हांव मागतां.